आयज आमच्या फिरगोजेंतली 10 काजारी जोडयां बोमोट सायबिणीची परब संभ्रमता. ती जावन आसा आश्विन टॅलिस एंड माउरिस्का टॅलिस, ऑरविल सावयो मेंडोन्सा आनी मेलिता पेस्क्वेला मेंडोन्सा, मारियो एलेक्स डायस आनी जोसलीन पॉलिन डायस, स्टॅनली सेराव आनी अथीना डिसोजा, लॉरेन्स मॅन्युएल फेर्नांडीस आनी वालांका फेर्नांडीस, लुएना मोरायस आनी क्लेटन क्रास्टो, एंटनी आयवो डायस आनी नातालीन लॉपिस, सनाफी गोन्साल्वीस आनी सुमित शर्मा, विलियम आनी मीना गोमिस, मार्क सेल्विन रेमेडोस आनी नंदिता गिजिरा मधू हांचेर ह्या मिसान देवाचो आशिर्वाद मागुया. सुरवातेक गीत घेवया T10. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. मारयेच्या जिविताचे दर एक पावल देवाचे कुशेक आनी येवजणेक भोरतेन गोवाय दिता. देवाचे कुशेक विस्वाशी रावतना जायते आव्हानांक ती आपल्या खोल भावार्थान फुडो करता. तिचें जिवीत बापाची खुशी म्हूण मानून घेवन आनी पवित्रतायेन वाडूंक दर एक क्रिस्ती भावार्थ्याक एक नमुनो. आयज आमच्या फिरगोजेंत सायबीण मायेच्या बऱ्या मरणाची वो मोठ सायबिणीची परब फिरगोजेंतल्यो नव्यो काजारी जोडयो समोरमतात. आंकवार मारये वरवीं जेजू आमचो सोडवणार ह्या संवसारांत आयलो. ह्याच जेजूच्या जिवितांत वाडोवंक, ताका खोलायेन अणभवंक आनी सासणाचें जिवीत जोडोवंक मारिया आमकां वाट दाखयता.
देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा मारये भाशेन बरें जिवीत जिवन बरें मरण आमकां मागुया. हेच सायबीण मायेचें जिवीत आमी सगल्यांनी आपणावंक ह्या मिसा बलिदानांत भरवाशांत मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर सायबीण मायचें मरण आमकांय आमच्याय मरणाचो उगडास करता. आमी एका दिसा मरतले पूण मोतच्या आदीं देवान दिल्लें जिवीत देवाचे मोहिमेक आमी मोपूंक मारये भाशेन बरें जिवीत जिवन आनी बरें मरण आमकां फावो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान मागता आसतना जायते फावट देवाचे कुशेक देवाचे येवजणेक आमी पाळो दिवंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातके सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोलाचेतून तोंडार उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार नुरेक सगल्या विनोदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Baba,
प्रार्थुया. आयची परब समोरमतल्या जोडया खातीर मागुया. काजार जालें हालींच लग्न जाल्लीं एक वर्स जालें पोरूं आमकां परब करूंक मेळूंक ना, पूण सगलीं बरोबर एकठांय जावन आयच्या दिसा ही परब समोरमता आसतना सगल्या जोडयां खातीर मागुया. तशेंच एके जोडयेक देवाचें भुरगें देणें फावो जालां, त्याय भुरग्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच लिलियन ग्रेस आग्वेर आयज आपलो वाडदीस समोरमता, ताचे खातीर मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोवभाग्यो तांकवार मारेक आमी आयज भोगतेन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विणोणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणान. जोशवाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोशवान इस्रायलाच्या सगल्या कुळांक सिके गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या 2 शास्त्रांक आपयले. आनी ते देवा मुखार आयले तेन्ना जोशवान सगल्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, मागा तुमचे पुर्वज नदीचे पोलतोडी जियेताले आनी दुसऱ्या देवाची सेवा करताले. तांतलो एकलो एब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा. तेन्ना एब्रामाक तुमच्या पुर्वजांक नदीचे पोलतोडीतावन हांवें काडलो आनी कानानकाराचे सगल्या देसांतल्यान व्हेलो. ताची सोसोत हांवें वाडयली आनी ताका इजाक जल्मसो केलो. इजाकाक हांवें 2 पूत जाकोब आनी येवजो दिले. येवजेक दायज कशें सेरेचो दोंगरी गांव हांवें दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. तेन्ना मोइजेसाक आनी आरोनाक हांवें धाडले आनी थंय जायतीं अजापां करून हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. उपरांत थंयची हांवें तुमकां भायर काडली. तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतलीं काडली आनी तुमी दर्याशी पावलीं. रथ आनी घोडेस्वर घेवन तांबड्या दर्या पर्यंत इजिप्तकार तुमच्या पुर्वजांक फाटीं लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें ताचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट मुरें पडोशें केलें आनी तांकां गिरासूंक दर्या तांचेर परतिलो. इजिप्तांत हांवें कितें केलें तें तुमचेच दोळ्यांनी तुमी देखलें. उपरांत तुमी लांब काळ अरण्यांत जियेलीं. मागीर जॉर्दानाचे पोलतोडी रावतल्या आमोरिताच्या देसांत हांवें तुमकां हाडलीं. तांणी तुमचेर झूज मारलें आनी हांवें तुमकां ताच्या आदीन केलीं आनी ताच्या दोळ्यां मुखार तुमचो देस तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बाळाक जिफोरचो पूत मोआबाचो राजा इस्रायलाचेर झूज करूंक उठलो आनी बालामाक बियोराच्या पुताक तुमचेर शिराप घालूंक ताणें आपोवन हाडलो. पूण हांवें बालामाचें आयकोंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी ताच्या हातांतलीं हांवें तुमकां वाटायलीं. आनी तुमी जॉर्दान न्हंय उतरून जेरिकोक पावलीं तेन्ना आमोरितांनी
पेरिजातांनी, कानाकारांनी, हितीतांनी, हिवितांनी आनी जेबुसितांनी केल्लें तशें जेरोकोच्या लोकान तुमचेर झूज मांडलें. पूण तुमकां सगल्यांक हांवें तुमचे आदीन केली. तुमचे मुखार हांवें गांजिलांक धाडलें आनी तुमी पावचे आदीं आमोरिताच्या दोगांय राजांक तांणी धांवडायलीं. हें काम तुमचे तलवारीन वो तुमचे बाणान करूंक ना. हांवें तुमकां एक देस दिलो, पूण तुमी तो कामायज करूंक ना. आनी तुमी रावतात तीं शारां तुमी बांदूंक नात. तुमी लावूंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनाच्या मोल्यांतलीं फळां तुमी खातात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. परतून म्हणुया. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो खरेंच बरो. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. देवाच्या देवाक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. दोनयाच्या दोनयाक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जाबाब. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आपले पोरजेक अरोनांतल्यान चलून व्हेली. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. बोलीश राजांक ताणें मार दिलो. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. पोदवेदार राजांक ताणें जिवेशी मारले. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जाबाब. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. ताचे देस दायज करून दिले. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. दायज करून आपल्या चाकरांक इस्रायलाक ते दिले. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या चपट्यांतलीं आमकां सोडयली. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जाबाब. ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoe, 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 Salves fora. Zoe, Salves fora. Zoe, Salves fora. Zoe, Salves fora. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात. Zoe, 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 Salves fora. Zoe, 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 Salves fora. Zoe, Salves fora. Zoe, Salves fora. Zoe, Salves fora. Sorbes por तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या सुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोलोलें, सोर्बेस पोर तुजे सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम काबुल्ली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपां मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक चोल दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली
आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासोण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी फोडें तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वास्ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्वराची चाकोन, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरां पोरमोणें. आनी देवदूत तिचेर सरशिलो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी आनी तुका क्रिस्ता. प्रेदेच्या पावमणीनो ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत आमी आसा आनी ह्या म्हयन्यांत सायबीण मांयच्यो 2 परब्यो आमी समोर उमतात. आनी एक परब म्हणल्यार आयची परब भोव पुर्विली परब, जी गोंयांत घोडे भोव थोड्या सुवातांचेर आमी समोर उमतात. जावं आसोलना, कोर्ताली, वेलसांव, आमचे बार्देजांत कांदोली ह्या फिरगोजांनी आनी आमच्याय फिरगोजेन आयच्या दिसा ही परब आमी समोर उमता. भोव मोठ सायबिणीची परब. आनी आयचो विशय आमी विचून काडला म्हटल्यार मारये भाशेन बरें जिवीत जिवन बरें मोडोन आमकां मागुया. तर आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले जाल्यार आमकां कितें भाशेन ही परब देवाचें बोलेपण, देवाचें आमचें सोबें केल्लीं ओजापां विस्मितां आमी ओळखूंक गरज. तर आयज दुसरी परब म्हटल्यार आनीक थोड्या दिसांनी 15 तारखेर ऑगस्टाचे आमी समोर उमतल्या आनी आख्ख्या संवसाराक समोर उमतल्या आसूम सायबिणीची परब. हेच परबेक आमची तयारी चालू आसा. ह्यो परबो आमकां जिविताक कितें तरी आमकां शिकयता. ह्या संवसारांत आसतना सर्गे वाटेची पावलां मारूंक ह्या संवसारांतलें जिवीत एक तयारी आमकां सर्गेच्या जिविताक. ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियेल्या उपरांत देव आमकां आमच्या बऱ्या करण्याचें इनाम सासणाचें सूख आमकां दितलो. असली आमकां ही परब खात्री दिता. प्रिदेच्या भावा-भयणीनो, आमी आमची दोतोन कोत्ता आनी दोतोने समयार आमकां एक विचार आसा. देवान आमकां कित्याक रोचल्यात? वाय गॉड हॅज क्रिएटेड अस. आनी रोखडोच कोणे आमी दोतोनीच्या वेळार जबाब दिताले हांव ल्हान आसतना, टू नो हीम, टू लव हीम, टू सर्व हीम एंड टू बी हॅपी वीथ हीम फॉर एवर. देवान आमकां रोचल्यांत आपली ओळख घेवंक, आपलो मोग करूंक, आपली सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सासणांक ताच्या वैभवांत ताका भोगूंक. तर होच जावन आसा हेतू आमच्या जोणेकल्या जिविताचो. तर हें आमचें जिवीत देवाचें आमकां देणें
आनी ह्या जिवितांत देव आमकां सदांकाल सांगात करता. देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. देवाची बोलेपणां आमचे सोबे ओळखून घेवंक गरज. तर आमी आयची वाचपाचेर लक्ष घालीत जाल्यार आमी पळयता पयलें वाचप जें आमी आयकलां जोशुआचें. तातूंतल्यान आमकां दाखयता देवाचो मोग, देवाचे पोरचे सोबे. देव आपले पोरचेक साणिना, तांकां सुटका दिता, तारण दिता आनी तांकां सालामती भासायलेल्या देसांत पावयता. मोजेसा वरवीं तो तांकां भासायलेल्या देसांत व्हरूंक सोदतालो, पूण मोजेस पावूंक ना, पूण पोरसां पावली. कित्याक देव तांचे सांगाता आसलो, तांचे बरोबर आसलो, तांच्या खातीर तो बरेपणा खातीर वावुरतालो. आनी हे भाशेन देवान तांची सोडवण केली, देवान तांचें तारण केलें. तरी आसतना मनशाक कोण देवा सोडशिल्लें पयस गेलें. हो पातका वरवीं आमी म्हणटा मनीस खाला पडलो आनी खाला पडलेल्या मनशा कुळाक परतून नव्यान सोडोवच्याक देवान सायबीण मायक विचून काडली. ही देवाची येवजण आसली आनी देवाची कुशी आसली, ती मारये वरवीं देवान सावकार केली. आनी हे भाशेन मारयेक विचून काडून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां ती देवाची येवजणेक राजी जाली. ही आसा हांव सर्वेस्वराची चाकून जा म्हजे सवें तुज्या उतरां परमणे. आनी हे भाशेन सायबीण माय देवाचे येवजणेक, देवाचे कुशेक सदांच आपल्या जिवितांत ती जियेली. देवाची कुशी करूंक, देवाची येवजण आपल्या जिवितांतल्यान फुडें व्हरूंक. देखूनच देवान तिका जाय ती आपल्या धेड्यांनी आनी आशिर्वादान बोल्ली. ज्या वेळार ती देवाचे येवजणेक राजी जाली ते घडयेंतान देवान तिका आपली कुरपेन आनी देवान तिका आपली येवजण शार्ती पावूंक धीर आनी घोटाय दिली. आनी हे भाशेन तिचे वरवीं देवाचो पूत जेजू आमकां फावो जालो, आमचो सोडवणदार आमकां फावो जालो. आनी तिचे वरवीं आमची सोडवण नव्यान ताणें केली. नव्यान आमकां सगल्या तरेच्या गुलामपणांतली ताणें आमकां सोडयली. तर प्रेदेच्या भावा भयणीनो, होच तो बरेपण आमी ओळखून घेता. देव आमच्याय जिवितांतल्यान जण एकल्याच्या आपली येवजण शार्ती पावयता, आपली कुशी फुडें व्हरता. तर मारये भाशेन देवाची कुशी, देवाची येवजण आमी ओळखून घेवंक आनी ही आमच्याय जिवितांतल्यान फुडें व्हरूंक आमकांय मारयेची देख आयच्या दिसा आमी घेवया. दुसरे वाटेन आमी पळयता न्हयच तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो, पूण आपल्या पुताच्या कोश्टा मरणांतल्यान आमकां सोडवण दिली वा आमची सोडवण केली. ताच्या कोश्टा मरणान सायबीण मायन सांगात दिलो आनी सांगात केलो. उत्सा मुडी ती जेजू सांगाता आसली तेन्ना जेजून म्हणलें, ही आसा शिसांक तुमची आवय. आनी तिका म्हटलें, वस्तरे हो आसा तुजें पूत. आनी तिका मानून घेतली शिसांनी आपली आवय कशी, तांचे स्वाधीन केली. आपल्या पोती सांगाता बागेवन जुजे सांगाता आपलो घोराबो पवित्र करूंक ती वावुरली. जेजूनय तिका एकसरी साणूंक ना, पूण आपल्या शिसाचो सांगात दिलो. आनी हे भाशेन तिका एक कुशाल मरण दिलें. आनी ह्या मरणा उपरांत देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. हें दायज
आनी हें दारसोणें तिका फावो केलें. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी भोव मोठ सायबिणीची परब समोर ओंपता आसतना कितें आमकां थावें जाता. आमी पळयता तिची कूड काशेन घातलेली, मरण कशें तिचें आयच्या दिसा आमी समोर ओंपता आसतना आमी एका दिसा मरतले. आमी एका दिसा मरतले आनी आमकांय सगल्यांक मरण आसा म्हटलेलें आसा. एक इंग्लिशींतल्यान म्हणणी, डेथ इज द सर्टनटी ऑफ ऑल सर्टनटीज. मरण जावन आसा आमकां एक खात्री, जें जण एकल्याच्या मरण आमी गचेर हाडटा आनी कोत्ता तेन्ना आमी एका दिसा मरतले म्हूण हें मरण आमकां उगडास कोत्ता. तर मरणाक आमी तयार आसूंक जाय. कशीं मरतली, खंय मरतली, केन्ना मरतली, देवूच जाणा. हें आमकां खबर ना. देवान निर्मिलां तेन्ना, देवाक जाय तेन्ना. तर ह्या संवसारांतलें जिवीत फुडल्या जिविताक एक तयारी कशी, ह्या संवसारांतलें जिवीत बरें जिवीत जिवन ह्या संवसारांत आमी मरणाक तयार रावूंक जाय. आमचो भावार्थ आमकां हुस्कायता. तर गरजेचे तयारी आमच्या मरणाक. तर सदांच देवाचे कुरपेन जियो. जशी सायबीण माय देवाचे कुरपेन जियेली, तशेंच सदांच आमी कुरपेन जियोंक वावरुया. जरी तर आमी कुरपेन आसांव, आमकां भिरांत ना. मरणाच्या घासाक सांपडचें ना. मरणाचे मरणाचे आमकां त्रास कोश्ट पडचे ना. जशें मरणा वयर आमकां सांगता, प्रमाणीकपणान जियेल्ले ताचे आत्मे देवाच्या हातान आसा. ताका कसलेंच दोग लागचें ना, खास्त लागची ना. देखूनच देवाची कुरपेन जिवंक सायबीणमाय भाशेन आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांक एक कुशाल मरण फावो जावंक मागुया. ह्या दिसांनी फाटीं कांय पॅन्डेमीक टायमार वेळार आमी पळयले जायतो लोक मेलो. तांकां बाड्यांक गोच्च्यांचो कोणाचो सांगात फावो जावंक ना. एक सुरी मेली, कोश्टावन मेली. तांचे मरणाक पासून थोड्यांक आजीर जावंक मेळूंक ना. तांकां मरणाची माती घालूंक पर्यान फावो जावंक ना. आनी तांकां सांगात मेळूंक ना. तर मरणा कडेन आमकां सांगात जाय. मरणांत घुसवण गोठाय जाय. मरणान आमकां एकामेकाचो सांगात जाय. जायते फावट आमी मरणा कडेन म्हणटा, तो आसत्या तोंडान मेलो. ताच्या तोंडार मोत्ता आसतना आंसो आसलो, खुशाल आसलो, खुशालकायेन मेलो. तर मरणाच्या वेळार आमी बरें मरण फावो जावंक मागता आयच्या दिसा. हें बरें मरण जायते फावट थोडे म्हणटा, सायबा म्हाका बरें मरण दी, हातूंत पडोंक दिनाका, लोवंक दिनाका, त्रास कोश्ट भोगूंक दिनाका, पडो चूप करून मरो. थोडे अशें मरण मागतात. पूण मरण देवाचेंच. तरे भाशेन मरणाक आमी तयार आसूंक जाय. मरणाक आमी दुसऱ्याचो सांगात आमी मरता तेन्ना दुसऱ्यांक दिवंक जाय. तशेंच खुशालकायेन मरूंक जाय. मरणा कडेन खुशाल मरूंक जाय. थोडे मरण म्हटल्यार एक खुशालकाय, कित्याक आमी देवा सरशीं वेता, देवाचे सांगाता जिवंक आमी वेता. देखूनच संवसार सोडून देवाशी आमी वेता. खुशालकाय संतोश म्हाका दितेल्या देवाशी वचूंक खुशाल जावंक जाय. खुशालकायेन देवाशी वचूंक आमी आयती जावया.
आनी आमच्या जिवितांत सदांच देवाची कुशी देवाची येवजण फुडें व्हरूंक आनी ह्या वरवीं बऱ्या मरणाक आमकां तयार कर म्हूण आनी बरें मरण आमकां फावो जावं ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागुया. उबी रावुया. मरण आमकां चुकोना म्हूण दूख भोगता पूण अमोल जिविताची बासावणी आमकां बोरवासो दिता. तर असल्याच बोरवाशान आमची खालती मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबान सगळ्या याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी आपले येवजणे आनी देखीन सगळे क्रिस्ती पोरजेक आपली भावार्थाची यात्रा थीरपणान करूंक आनी दुखीक आनी खोंतीक सांपडलेल्या सवे बोरवासो उपजोवंक वावरूंक बळ तांकां मागुया. बरें आनी देव कृपेचें मरण आमकां सासणाच्या जिविताची दारां उगडटा. हें सोत दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान नियाळून मरण येता तेन्ना निराशी जायना जावंक पूण मरणा उदेशी देवाच्या राज्यांत प्रवेश मेळटा म्हूण बुजवण घेवंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. आयची आंकवार मारयेच्या बऱ्या मरणाची परब समोरंभतात त्या नव्या काजारींचेर जोड्यांचेर आनी तांच्या घरच्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सायबीण मायची देख घेवन तांणी आपल्या घराब्यांनी मोग शांती भोगसणें मागणें आनी एकवट सांबाळून देवाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. हे वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांनी ह्या संवसारान आमी यात्रेकारां आनी सोर्ग आमचो सासणाचो निवास म्हूण ओळखून देवाच्या आज्ञा प्रमाणे जिवन ही संवसाराची यात्रा सोंपता तेन्ना दर एकल्याक सर्गीचे राज फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा ही आमची कांतीक मागणी परबे समयार तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती तूं दयेन आयकून घे. जिवितांत तूं सदांच तुजी खुशी करूंक तुजे येवजणेक प्रमाणे चलूंक आनी जियोंक सायबीण माय भाशेन तुजे कुरपेन आमकां बोर आनी सगळीं जीं मेल्यांत आनी अदीक करून कोरोना व्हायरसाक लागून तांकां मरण पर्यंत फावो जावंक ना सांगात पर्यंत फावो जावंक ना गोच्यांचो तांचोय उगडास करून तांकां सासणाचें सूख फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं आमेन. C14
म्हज्या बाबा म्हणीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसाक खेरेत मान दिवं एवेदी भोंवतणी सोतोसान आमी एकठांय जाल्यो. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणीन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बो मोठ सायबिणीची परोप समोर आसतना नित्याक वारमारीक आमी नोमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताची सांगाती आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोन आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुळ्ळो. तो आपल्या शिसांक पिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराचे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या कुडासाक करात. बाबाळताचो गोठ पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिजे पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुता आनी सोर काडी तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जिवितान येतेल्या जिन्सां तरेच्या अडचण्यांक फुडो करूंक जेजूनच मागणी करूंक शिकयलें आनी हेच मागणें आमी तीर घेवन दिसा दिसपटी म्हणटा आनी ह्या मागण्यांतल्यान देवाचो आदार देवाची देणी मागून घेता. तरेच मागणें आतां आमी तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो मेळात आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान वतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरमदुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. आनी तुमचे सौम्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. म्हजे भितर म्हाका पावला, म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Tokyo.
स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काढून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवांत तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवांत दिसान दीस सोदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाल भावा भयणीनो, हांव आयची परब समोर उमटेल्या नव्या काजारी जोडयांच्या नांवान सगल्यांक दिनवासता. पयले सुवातेर हांव दिनवासता आमच्या पांचविगाराक, जाणें हे मिसाचे बलिदान भेटयलें आनी ही परब समोर उमूंक आमकां मार्गदर्शन केलें. तशेंच दिनवासता आयच्या कोयराक बॉस्को गोन्साल्वीस आनी ताच्या पंगडाक, जांणी बरे तरेन गायनां करून हे समोरमणेक रोंग हाडलो आनी तातूंत उमेदीन वांटो घेवंक आदार दिलो. देव बरें करूं म्हणटा फ्लोरा डिसूजाक, जाणें आयचो सेवादोर तयार केलो, आनी जेनेट मॅथ्यूवाक, जाणें सेवादोरवांची मांडावळ केली. तशेंच दिनवासता सगल्यांक जांणी आयची सगळी मांडावळ करूंक आदार दिला, जशें जेनेट मॅथ्यू, फ्रांसीस फेर्नांडीस बाबू, मॅन्युएल डायस, जो डिसूजा, जॉन लॉपेस आनी ऑजवर्ल्ड मेंडोन्सा हांकां, आनी तशेंच रिटा डायसाक, जाणें इगोजेची सफाई केल्या. शेकी देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक तुमकां, जी ह्या बरपेंत वांटो घेवन आमचे पासत मागलें आनी आमचे कुशालकायेन वांटो घेतलो. ही परब समोर उमटेल्या नव्या काजारी जोड्यांनी स्नॅक्स हाडल्यात, ते आतां मीस सोंपल्या उपरांत तुमकां वांटले. ते घेवन घरा वेचें म्हूण मागता. आनीक एक पावट सगल्यांक देव बरें करूं. खेरीत दिनवास लग्न जाल्ली न्हयच, फाटल्या वर्सा तेज्या आदल्या वर्सा पर्यंत तांकां ही परब करूंक मेळूंक ना, तांकांय आमी आपयली. सगल्यांक बागाक घेवन ही परब समोरमूंक ती आमचें आमंत्रण मानून घेवन फुडें सरलीं आनी फुडें आयलीं देखून तांकां हांव खेरीत दिनवासता. ही आयची परब परंपरा कशी नवी काजारी जोडयो समोर उमतात, तर ती मुखार सरलीं आनी समोर उमली म्हणून तांकां आमचे खेरीत दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Adi